प्रदिशा बाबा भयणीनो, ह्या वर्साचो गौडीक विशय आमकां उगडास करता वचात शुभ वर्तमान पोरगोट करात. गो अँड प्रोक्लेम द गुड न्यूज. आनी हीच उतरां फ्रांसीस शावेरांत कांय शेकडे आदीं आयकली. ह्या उतरांचेर नियाळ केलो आनी इनास्त लोयला ताका परतून परतून म्हणटालो, What does it profit a man if he wins the whole world and loses his soul? आख्खो संवसार जोडलो पण आपलो आत्मो विबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. आनी ह्या उतरांचेर नियाळ करून सान फ्रांसीस शावेर, जो संवसार जोडूंक सोदतालो, व्हडलो मनीस जावंक सोदतालो, तो जेजूचो इश्ट जाता. जेजूच्या मोगान ताचें काळीज लासता. आपलें गोरदार गांव देश सोडून संवसाराच्या शिमापुर्यान जेजूक परगटूंक तो वावुरलो आनी आज तो आमचे मदें आसा. ताका आमी गोंयचो सायब सान फ्रांसीस शावेर म्हूण ताका पाचारता. आज ही रोमार करून आज ही फिरगोसकारां आज आमी आयिल्लीं आसतना जरमयस प्रवादी आमकां म्हणटा, हांव तुमच्या फातरा सारकें काळीज काडटलो आनी म्हजी सुमूर्त ताचेर बरयतलो. आय विल टेक द हार्ट ऑफ स्टोन अँड रायट माय लॉ ऑन इट. हांव म्हजे कायदे तांचेर बरयतलो, म्हजी सुमूर्त ताचेर बरयतलो. तुमची काळजां फातरा सारकीं जाल्यां खरी, दारूण जाल्यां, पूण हांव म्हजी सुमूर्त ताचेर बरयतलो. अशें जरमायस प्रवादी इस्रायल पोरजेक हो संदेश दिता. कित्याक की देव जावन आसा मोवाळ काळजाचो. तो पातक्यांक बोगसणें दिता आनी परतून वेंगूंक तयार आसा. ही पोरजां अविस्वाशी जाल्ली खरी, पूण देव तांकां परतून जरमायस प्रवादे वरवीं हो संदेश पाठयता आनी ही पोरजां परतून सर्वेस्पराचे आदीन येता. ही खबर आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. जेजू शिसांक विचारता, लोक म्हाका कोण सो धरतात? हू डू पीपल से आय एम? आनी ते म्हणटात, तूं एलिजा. प्रवाद्यांतलो एकलो आदलो परतून आयला आनी जेजू म्हणटा, हांव कोण तुमकां? हू एम आय टू यू? आनी सगल्यांचे गोती जेजूक जबाब दिवन पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी जेजू म्हणटा, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. ह्या उतरांनी जेजूक पेद्रू बाबाडताची उच्चारणी करता. द प्रोफेशन ऑफ फेथ पेद्रू करता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो देवाच्या पुताक ओळखून घेता आनी जेजू तांकां सांगता, हांव क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाकात. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, आमकां पवित्र सभेच्या इतिहासांत जायते महान मनीस मेळटा आनी तांचो एकलो म्हणल्यार सान फ्रांसीस शावेर, जो जेजू क्रिस्त आपल्या जिविताचो दायज कसो ताणें ओळखून घेतलो आनी ताका परगटूंक तो वेळा आनी वेळा भायर वावुरलो. आमच्या गोंयांत आयलो. भारताच्या साबार वाठारांनी तो भोंवून ताणें क्रिस्ता खातीर आपलो जीव करचिलो. आमकां क्रिस्तांवांक हें छापोवणें रावता. बावतिस्मान क्रिस्ता सवे आमी मरतांव आनी क्रिस्ता सवे आमी पुनर्जीवन जातांव. ताच्या जिविताचे बागेली आमी जातांव जाल्यार ताचें उतर परगटूंक आनी उतराचे साक्षीदार जावंक, ताचे गवाय जावंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. सान फ्रांसीस शावेरांत आपले कुयेतीन जेजूचो गवाय तो जावंक पावलो. जरमायस प्रवादी आपलो वावर करतना सर्वेस्पराचें उतर तो परगटूंक पावलो. जेजू बाबाचें राज विस्तारतना आपलीच ओळख आमकां दिता आनी पेद्रू बाबाडताची उच्चारणी करता. जेजू आमकां कोण गाय? हू इज जीजस टू यू अँड मी? जेजू आमकां कोण? जसो पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो आमचो सोमी, तो आमचो धोनी, तो आमचें सगळेंच ओळखून घेवंक आनी ताका उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगटूंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. सान फ्रांसीस शावेरान जेजूक अणभवलो
आनी होच आपणाक मेळ्ळलो जेजूचो अनुभव ताणें दुसऱ्यांक म्हटलो. आमकांय जेजू दर एका दिसाक हे समुदायांत आपल्या जिव्या उतरांतल्यान आनी पवित्र संस्कारांतल्यान आपलो खास अनुभव आमकां दिता. हो अनुभव आमचो करुया. तो अनुभव आमकांच जोडचो न्हय पूण दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां आयचो सेवादोर मापयता. ह्या वर्साचो गौडीक विशय म्हणटा वचात शिव गोडतोमान परगटात. जंय आमी आसांव वावुरतांव आमच्या घरांत आमच्या समुदायान आमच्या वावरा जाग्यार खेळा मैदानार ह्या जेजूक आमी परगटूंक ताचे परगटणार आमकां कोर म्हूण. आनी हे परगटणी करतना आगोडे आमकां मेळटल्यो सगळीं सोंपेपणां मेळची नात. ह्याय परिस्थितीन सान फ्रांसीस शावेरान जेजूक परगटलो. आमकांय जेजूक अणभवूंक आनी उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगटूंक आमकां बळान भर म्हूण सान फ्रांसीस शावेराक आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्याक मिस्यांवाच्या आस्काऱ्याक गोंयच्या सायबाक मुखार घालून ह्या मिसान कोतकोत्यान मागुया.